मी हांगासर येता आसतना आतां ह्या दिसांनी खंय खंय वयर वयर पळयतात वय मू खंय पळयतात वयर हांगा इगर्जे भितर न्ही जाय फेणी भायर तान येताना गेटीतान इगर्जे येताना सगळ्यांचे दोळे खंय आसतात खंय आसात क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या न्हू बारीक तोंडा बावल्यांत आमची गे बावल्यांत गे खरेंच मुगे थोडे म्हणटात प्राजित फादर उपास दंडवणी हे प्रकार करतना तोंड खंय फुलचें न्ही गे सो बारी बावली तोंड आंगांक आयल्यां थोडी जावं पुरो गोत्तना म्हाका खरेंच म्हणटा आसतना सगळ्यांकी एका तराची कितें न्ही गे सगळ्या लितुर्जीक वर्सां खरेंच म्हणटाना तितके आमकां एका तराची थोड्यांक जावं पुरो इल्लीशी खुशी जाता इल्ले चड मागणें करूं जाता म्हणून थोड्यांक जायत्यो दोशी जातात कांय पेस्ताना परबोनान कांय ना लितोरचें ती कांय ना आल्लेलो या म्हणून ना नाल्यार आल्लेलो म्हणटा न्ही लात तोंड आनी पुरो आमी ताळयो मारता ह्यांचो ताळयो पिटोवंक ना ताळयो मारूंक ना अशें म्हणटा आसतना खरेंच आमकां दुखाचो संकेत गी ह्या संतोशाचो संकेत म्हळ्यार सवालाक आमी जाप सोदची खरेंच न्ही जावं ताचो अर्थ इंग्लिशान आमी लँट म्हणटा आनी इंग्लिशान लँट म्हळ्यार तो एक आमचे थंय 4 काळ आसात वय गे 4 काळ गोत्ता पोवपी काळा बरपी काळा न्ही रेत गे काळ म्हळ्यार एक पावसलो काळ म्हणटा आमी गिमसेलो काळ म्हणटा हिंवाळो काळ म्हणटा आनी एक खंयचो तो काळ गोत्ता ना आमकां तो काळ वसंत काळ म्हणटा आमी वसंत काळ आतां ह्या दिसा खंयचो काळ दोन आसा ते गोत्ता गे तो वसंत काळ म्हणटा आमी तो हिंवां आनी गरमी मदें आसता तो काळ आनी हो काळ सगळ्या मोगाचो कोणा त्या काळाचो अर्थ करता तुमी हांगासर येता आसतना आतां ह्या दिसांनी खंय खंय वयर वयर पळयतात वय मू खंय पळयतात वयर हांगा इगर्जे भितर न्ही जाय फेणी भायर तान येताना गेटीतान इगर्जे येताना सगळ्यांचे दोळे खंय आसतात खंय आसात आंबे आंबे केदाळ जातात गोत्ता तुमकां सगळे वर्स जाता ते सगळे वर्स तुमी रुखाक पळयतात ते रूख कितल्या वर्सां जावन आसात सगळ्या वर्सां म्हयने आसात त्या म्हयन्यांनी ते कोणी वयर पळयनात ह्या दिसांनी सगळ्या म्हळ्यार हो काळ सगळ्यांकी मोगाचो काळ कित्याक हो काळांत जावची फुलां फळां आनी प्रकृतीर सगळे एक नवें सांवडटा पूण आमकां तितलें कळना पूण युरोपाच्या गांवांनी गेल्यार तेंचो हिंवाचो काळ म्हळ्यार कठीण कित्याक सगळे रूख एका रुखार कोली आसना पूण बरफ 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 आनी सगळ्यांनी बरफूच ह्या दळा हो हिंवाचो काळ इल्लो इल्लो उणो जातना वसंत काळ येताना स्प्रिंग टायम येता आसतना हो सगळे बरफ करगता रुखाक इल्ल्यो ताळयो पडटात ताळयो फुटल्या उपरांत इल्लीं फुलां जातात फुलां जाल्या उपरांत फळां जातात सगळ्यो प्रकृती नव्या जिवितांत भरतात तर हाका आनी खरेंच म्हाका कितें वंदनीक आसा कित्याक आमी सरी करयेत आनी हें जावन आसा आज आमी पळोवंक जाय खरेंच बी म्हळ्यार एका काळाचो नवो काळ म्हळ्यार आमकां वसंत काळ आमच्या जिवितांत कित्याक आमकां 2 जिवीत आसात एक लौकीक जिवीत एक आत्मीक जिवीत सगळ्या वर्सां आमच्या लौकीक जिविताचे आमी सत्राय घेता जावं पुरो पेस्तां परबो गम्मत आनी पुरो करता पूण लौकिकान आमी चड मुखार वचना त्या खातीर ह्या लौकीक आमच्या आत्मीक गरजेक हो एक काळ दिला आनी ह्या आत्मीक काळार आमी कितें चिंतूंक जाय आमचें तें कितें पोरणें आसा कित्याक आमी पळयता रूख जर तर ताची पानां पोरणी पानां जडिना तर नवीं पानां येतात गी नवीं फळां येतात गी ना कित्याक हर एका संतींत तांचें तें कितें पोरणें आसा तें तांणी सांडी जाय आनी त्या दाळा मात नव्याक जीव मेळटा आनी हेच चिंता पवित्र सभेन आमच्या आत्मीक जिवितांत कितें आमचें थंय अस्कत आसा कितें आमचें थंय उणेपण आसा कितें आमचें थंय खंयचेंय चड उणें आसा तें चड आमी सांडी जाय आनी आमी नवें जिवीत जिये जाय म्हूण हो काळ आमकां दिला तर आतां समजालें जी खरेंच म्हजो काळ म्हळ्यार वसंत काळ आमकां कित्याक आमचें थंय नवें साव येयचें म्हूण पवित्र सभा आशेता आनी ताचे कितें जिजू आशेता
कित्याक तशें म्हणटा सगळे वर्स आमी परनंत जिवचे म्हण न्हय तशें की पूण हो एक आईन काळ आमकां दिला ह्या आईन काळार हर एकल्यान आमच्या जिविताचेर नदर मारची आनी कितेंय आमचे थंय पोरणे आसा आनी ते पोरणे दोरी आमचे थंय नवो येवंक साध्य ना ते आमी पोरणे खावन उडोवंक जाय त्या दळसर नवें जिवीत आमकां मेळटा आनी आयच्या पयल्या वर्साप आमी पळयता ह्याच दिशेन आमकां वाट व्हरता जिवीत मरण बेसांव शिराप आनी जेजूक वांजेलान सांगता जो कोण म्हजो पटलो करूंक आशेता ताकाच तो इन्कार करून दी दिसपडतो तसो करीस घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी हे पुरो कशें आमी सरी करीत आमच्या आत्मीक संगतीक पळय मोगाचे न्हू आमचो देव मोगाळ कितेंच तातूंत दुबाव ना पूण आमचो कितलो मोगाळ देव गी ताच्या किसोर तो मोग करता आमकां हर एकल्याकी स्वतंत्राय दिता आमी स्वतंत्र भुरगीं आमी खंयच्याय गुलामपणांत ना देवाच्या गुलामपणांत आमी जियेचे म्हण देव आशेना देवान आशेंचे आमी ताची स्वतंत्र भुरगीं जावन मोगाची भुरगीं जावन जियेचे म्हण आनी ह्या दिशेन तो कोणाकच आमकां जबरदस्त करना मोगाचे न्हू आनी पयल्या वसांत पळया देव म्हणटा तुमच्या मुखार दवरता हांव कितें जिवीत या मरण विसवण तुमची जेजी म्हणटा जो कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा न्ही ताणें सांगलें सोक्कुडे हांव तुमचो करीस करून म्हज्या फाटल्यान ना कोणाक जाय तांकां तशें म्हणटा आसतना आमचो देव आमकां हर एकलेक स्वातंत्र्य दिता पूण तें स्वातंत्र्य आमी कशें गळसिता ताचेर आमचें जिवीत वंदून आसा कित्याक म्हजे खरेपणी सांगता जर तुमी जिवीत विसता जाल्यार ताचे उपदेश पाळून ताच्या मोगान तुमी बाळगयतले चड तरेची बेसांव तुमकां मेळटली पूण शिराप विसता तर म्हळ्यार देवा विरोध तुमी वचूंक सोदता तर देवी तुमचो विरोध येतलो ही आमच्या जिवितांत सदां घडचेंच मोगाचें न्हू कित्याक आज आमी देवाच्या उतरां प्रकाश चलना तर आनी मागीर आमी म्हणटा फादर म्हज्या जिवितांत समाधान ना म्हाका कश्ट आसा म्हाका कितें करचें कळना कितेंच कळोवंक गरज ना मोगाचें न्हू कित्याक जर तर देवाच्या उतरां तुमी वाचतात त्या उतरां प्रकाश तुमी तुमचें जिवीत मांडटात त्या दाळा तुमचो देव तुमकां खऱ्या वाटेन चलयता पूण जर तर तुमी मनशांच्या उतरां प्रकाश चलतात हेरांनी कितें सांगता तें आयकून ताचेर तुमचें जिवीत बांदतात आनी मागीर तुमी म्हणटात देव म्हजे मागणी आयकना देव म्हाका लागीं ना देव कितें करता आजूच एकली म्हणाली पद 40 दीस हांवें निश्चय करून चिंतला पूण म्हाका मागले मेळ्ळात न्ही ह्या 40 दिसांनी 40 दीस निश्चय करचो काल्याक तुवें मागले मेळोवंक हे गी आमचे आत्मीक संगतींत कंडिशनां नात मोगाच्या भाव आनी भयणी आमचो देव म्हजे आनी तुजे बरी कंडिशनल देव न्ही हांव इतलें करता तुवें म्हाका तितलें दिजें ना तूं करता जाल्यार मोगान कर मोगान करतना देव ताका कितें जाय तें तुका दिता तुवें कंडिशन घालना तुवें करचें न्ही तशें म्हणटना एकच आमी कितें मागणें करता आतां ह्या करेजमांत आमी आतां मस्त करता कुर्सावड जावं पुरो थोडी रेतेऱ्यो करतात हे पूर आमी करचें काल्याक न्हय आमी व्हडली मनशां जावंक ना देवाच्या संबंधान आमी वाडोवंक आमचे थंय नवें सांग येवंक आनी आमच्या नव्या जिविताद्वारे हेरांक आमी प्रकाश दिवंक हें जावन आसा आमचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत म्हळ्यार न्हय आमी मागचे खाली आमच्या खातीर आमच्या गरजां खातीर ना हे मागणें मोगाचें जायचे न्हय कंडिशनल मागणें आमी कंडिशन घाल मागता तर तें मागणें जायना तें एक बिजनस जाता पूण आमचे देवा तें आमचें बिजनस न्ही मोगान आमी वाडा जाय स्वतंत्र भुरगीं जावन जिये जाय आनी ह्या खातीर स्वतंत्र जी तर आमी एक देवाच्या मोगान वाडोवंक प्रयत्न करी जाय त्या खातीर मोइजे म्हणटा लोकांक आळे देव आमचो मोगाळ तो तुमकां दिता 2 अवकाश तुमी विसा आज कितें आमचें जिवीत आमी विसतांव आमी विसतांव कितें पळय आमकां संवसार सुंगतो सर मेळटात जायते आमकां आशा आसा पूण ती सर आशा किंतान बदलता मागीर ती निराशा जाता कित्याक खंयचीच वस्त बाळगना आमच्या जिवितांत बाळगता खंयची वस्त देवाचें उतार कित्याक जेजू सांगता संवसार सरासरी म्हणजे एक उतार निर्फळ जायना कित्याक ताणें सांगली त्या दाळाची उतरां आजुनूय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत फळ दितात पूण ती मोगान आमी स्विकार करी जाय आनी मोगान आमी त्या उतराचें नियाळ कर त्या उतरा प्रकाश चलोवंक हांवें प्रेरीत जाय आनी देवाची कृपा मागूंक जाय
सो क्रिसमस काळ म्हळ्यार होस काळ ह्या खातीर आमी सर दंडोवणी करची कित्याक म्हणजे तें कितेंय उणेपण आसा तर जेजू तें काण नवें सांगलो म्हाका नवो मनीस कर आनी नवो मनीस हांव जियोंक तुज्या मोगान जियो म्हाका अवकाश कर दी आनी अशें आमी जियेल्यार मात हो खरेंच आमकां निसायकी फायद्या बरी जाता आनी खरेंच जाता आसतना आमचे ती नवी फळां येतात ताका सकट आमकां पळयतात हो नवो मनीस त्याच हांवें कशें सांगलें तुमकां सगळे वर्स पळयनातले आंब्या रुखाक ह्या दिसांनी तुमी पळयता तर तांचो फळां आसल्यान मात न्ही म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी ही फळां आमच्या ती येजय म्हण जेजू आशयता आनी ह्या फळां द्वारे आमी जेजू साक्ष दिवंक जाय आनी ही फळां आमी जोडिचे तर हो काळ आमकां चड आमी मुळा घालूंक आसा आनी कशें मुळा घालचें तें चड तुमी जाणात मुळा घाल्ल्या शिवाय कितेंच वयर येना तांकां सारें जाय जें मूळ जाय म्हळ्यार तशेंच आमच्या आत्मीक सांगली ह्यो पूर आमी लालन करच्यो त्यो आमच्यो आत्मीक कामां ती पूर आमकां चड आनी चड देवा थंय लागीं हाडूंक जाय देवाच्या मोगान आमी बरोवंक जाय आनी देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आसूं त्या खातीर आज आमकां कश्ट येतात आनी पूर येतात ते खंडीत पिडा आसा कितले जण येतात हांगा मागोंक आनी सगळ्यांक पिडा येता कश्ट येतात पूण हातूं पुरो आमी देश हाडूं ना कित्याक आमचो जेजू आमच्या मुखार गेला तसो कुरीस तो गेला त्या खातीर सांगता तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये आमी कोणाची कुरीस घेवन विचार नाका मोगाच्या बाबून आमी आमकां सूख घेवन वचत जाय हे जावन आसा जेजूचे आपोवणें म्हाका आनी तुका जशें म्हणटा आसतना कश्टां ती आनी पिडेन ती आनी खंयचेय आनवारान ती जेजू आमचे संग आसा म्हळ्यार आमी भिवची गरज ना आतल्या थोड्या हप्त्यां पयले एकलो प्रायवंत 85 वर्सांचो आयलो आनी तो म्हणालो कुमसार जावन मागीर फादर म्हाका 2 मिनटां उलोवंक जाय उलय म्हळें हांव भायर हॅप्पी मॅन फादर खंय म्हाका बाऱ्या सूंक आयलें हॅप्पी म्हणून म्हळें तितल्या प्रायवंत मनशान हॅप्पी म्हणजे बारी उणें म्हाका पोर तांची कंप्लेंट आसची सडावत पूण हांव म्हणटा हॅप्पी मॅन काल जाली म्हळें हांवें फादर हप्त्यान 3 दीस म्हाका डायलिसीस आसा 3 दीस डायलिसीस करताय मागीर रात आनी परत आनी दाखयलें पुरा गुळयो म्हळ्यार ते इंजेक्शनां दिवन मागीर हांवें चिंतलें तर हे परत जाता मागीर कसो तूं बारी संतोशान आसाय फादर संतोश कसलो जेजू न्हू ताच्या पाशावान म्हाका हे ल्हान वांटो दिला आनी हो पाशाव हे पुरा जाताना हांवें जेजूचो पाशाव नियाळ करचो आनी म्हजो पाशाव ताका समर्पीत करचो तसो म्हाका संतोश भोगता पळय म्हाका न्हू 85 वर्सांचो प्रायवंत पूण जाल्यारय त्या कश्टांनी तो म्हणटा हांव संतुश्ट आसा म्हणजे कशें साथ जाता जाता म्हाका आमचो जेजूचेर भरोसो आसा जेजू म्हाका कितेंय कश्ट दितालो ते ताच्या मोगान दिता आनी ताच्या मोगान हांव समर्पीत करता तर ते कश्ट असो म्हाका तो सोंसणेकाय दिता बोळ दिता सगळें दिता हांवें देदेस परजोवची गरज ना जावं ती खरी मारेकर पिडा पूण मारेकर पिडा गूण करच्या की गूण कर म्हणटा की जेजू तुजी खुशी म्हजे तें कर ही पिडा म्हाका दिलाय तर तुका कितेंय ह्या पिडे द्वारे तुका हांवें महिमे हाडची तर म्हाका त्राण दी बोळ दी सोंसणेकाय दी त्या दाळ कितें जाता हे त्या पिडेन ती जाल्यार तूं निराशी जायनाय देवान कित्याक म्हाका ही पिडा धाडल्या म्हणून तूं बिलकुल विसारिनाय म्हाका देवा तुका जावन महिमा होगळा कशें तो प्रायस मनीस म्हणालो की हांव हॅप्पी आसा आनी हांव डायलिसीस न्हिदता आसतना एकच हांवें जेजू अर्क आनी स्तुती वगळप करची फादर सादी जाता गी जायना गी तें तुमचेर वंदन आसा कित्याक आमच्या देवाचेर पातेंनी कितली आसा ताचेर वंदन आसा म्हजे कश्ट आनवारां कशें हांव स्विकार करता कित्याक आमचो जेजू आमकां सर ताचें सांत्वन दिता सर ताची बुजवण दिता सर ताची गटाय दिता पूण तो एकच म्हणटा येया म्हजे सयशी तुमी समेस कश्ट जातले न्हू वजन वयतलो न्हू हांव तुमकां दिता विशय ह्या विशयाचेर आमी बरोवया ह्या विशयाचेर आमी ह्या जेजूसा आनी ह्या जेजूसाच्या आयिल्ले आमी केदींच निराशी जावन वचो नजो आनी वसना जावन तो तोच जेजू कृपा दिता इस कृपा आमकां समेस्त लाभ दिवन ह्या मिसावळी आमी मागया